नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. पॅन्डेमीक आणि कोविडच्या काळान बरेचदा आमी संघर्शाच्यो काणयो आयकतात. बट आयज एक देर इज अ हॅपी स्टोरी, अ सक्सेस स्टोरी. मणिपाल हॉस्पिटलान हालींच पयलें किडनी ट्रान्सप्लांट आनी डोनर सर्जरी केली. एका अशा पेशंटाचेर हू वॉज डायग्नोज वीथ डायबेटीक किडनी डिजीज. चॅलेंजीस फुडें खूब आयले. म्हाका दिसता इट इज नथींग शॉर्ट ऑफ अ मुवी फॉर मी. जेन्ना हांवें ही स्टोरी आयकली आय मेड इट अ पॉयंट की आय कम अँड विजीट द टीम अँड तांच्या वांगडा जाणून घेवपाक की ही संघर्शाची स्टोरी हाका हॅपी एंडींग ऑर रादर अ हॅपी बिगिनींग कशें जालें तें अजून चड जाणून घेवपा खातीर म्हाज्या बरोबर आसा डॉक्टर अमोल महालदार, कन्सल्टंट नेफ्रोलॉजिस्ट आनी ट्रान्सप्लांट फिजिशियन. सर नमस्कार. तशेंच आसा जे पेशंट हू वॉज सफरींग फ्रॉम किडनी डिजीज अगेन अ डायबेटीक किडनी डिजीज इज श्रीकांत मापारी जे आसा अस्नोडच्यान आनी तांची अर्धांगिनी संगीता मापारी जी आसा तांच्यांनी हे किडनी तांचे डोनेट केले फॉर हिज हजबंड. सर आय विल जस्ट स्टार्ट द बॉल रोलिंग बिकॉज बऱ्याच जाणांक किडनी आनी ताच्या वयर डायबेटीज आनी ऑब्वियसली ताका ह्या काणयेकूय बरोसो एक ट्विस्ट आसा. दॅट ट्विस्ट इज आय थिंक यू शूड रिवील. बट आय विल जस्ट स्टार्ट द बॉल रोलिंग आस्किंग यू वॉट इज दीस क्रॉनिक किडनी डिजीजीस, वॉट आर द नंबर्स इन गोवा बेसिकली आनी हाचें कारणां कितें आसता? सो आतां हालींच्या तेंपाक आमकां खूब आयकून आयलां की किडनीचे दुयेंस वाडत चल्लां आनी तेतून खूब तथ्य आसा. आमची जी इंटरनॅशनल सोसायटी आसा नेफ्रॉलॉजीची ताणें अशें सोदून काडलां की दर एक 10 अडल्ट्स जे आसा ताज्या फाटल्यान एकट्याक कोणाक तरी किडनीचे दुयेंस आसता. हाजो अर्थ असो न्ही की 100रान 10 जाणांक किडनी फेल जाता. हाजो असो अर्थ की 10 पैकी एकट्याक कोणाक तरी मायल्ड किडनी दुयेंस आसा. आनी आमचे छोटेशे गोंयचे राज्य आसा तेतून अदमास केल्यार एक 10 लाख लोकांक मागीर 1 लाख लोकांक मायल्ड किडनी डिजीज आसतलो. आमी जाणा की दर वर्सा सादारण एक 250 ते 300 लोकांक किडनीचे दुयेंस नवीन जाता ताका डायलिसीस लागता. आनी सादारण आमच्या गोंयान 1000 भर लोक अशे आसा जेंकां किडनी फेल जावन डायलिसीस लागता. सो हे जावपाचें मुख्य कारण जें आसा 60% वयर डायबिटीज आसा. आनी उरिल्ली जे पेशंट आसा जेंकां किडनी फेल जाता तांकां एक तर ब्लड प्रेशर आसता किंवा निग्लेक्ट केल्ले किडनी स्टोन पेशंट आसतात. कोणाक कोणाक इनहेरिटेड म्हणजे अनुवंशीक दुयेंसां आसता, किडनी सिस्ट म्हणा किंवा दुसरे भशेचे किडनी अलर्जीज. सो मुख्यतः डायबिटीज हेच कारण आसा. आणि आमी बरेचदा म्हणटा की डायलिसीस हो बरेचदा आमी शब्द आयकता वेनेवर इट इज किडनीचे दुयेंस आसता तेन्ना. आनी एक आयकता की आमी ट्रान्सप्लांट करप. आतां ट्रान्सप्लांट करप वॉट इज दी एडवांटेज वीथ डुईंग अ ट्रान्सप्लांट? इज इट की कॅन यू सर्वायव, कॅन यू लिव युअर लायफ with a problem with your kidney? A transplant is required considering the case. So let us look at it other way. We say prevention is better than cure. So जर एक डायबिटीजचो पेशंट जाका किडनीचे दुयेंस आसा किंवा किडनी दुयेंस जाल्लो एक पेशंट नेफ्रोलॉजिस्टा कडेन टायमार आयलो जाल्यार ताका आमचे कडेन खूब वखदां आसा किंवा डायटरी चेंजीस आसा जेजे पासून ताजे किडनी दुयेंस वाडचें ना. आनी ताजी जी डायलिसीस रिक्वायरींग स्टेज आसा ती खूब तेंपा नंतर येतली. सो डायलिसीस रिक्वायरींग स्टेज पेशंटाक तेन्ना येता जेन्ना किडनीचे फंक्शन जे आसा ते 15% पेक्षा सुद्दां कमी आसा. किंवा एक रक्तान टेस्ट करता आमी क्रिएटिनीन म्हणून. जेन्ना ते क्रिएटिनीन 6 किंवा 7 ह्या लेवलाच्या पार गेल्ले आसता आनी त्या भायर ताका त्रासूय जाता तेन्नाच आमी डायलिसीस सुरू करता. अशे पेशंटांक डायलिसीस केल्या शिवाय दुसरो उपाय ना. जर डायलिसीस केले ना जाल्यार त्या पेशंटाचे सर्वायवल चान्सीस ना. पण डायलिसीस हो प्रकार जरा मुश्कील आसा. पेशंटाक हॉस्पिटलान वारंवार वयचें पडटा. तेका लागून ट्रान्सप्लांट जर केलो जाल्यार पेशंट सामको रिहॅबिलिटेट जाता. तर डायलिसीस आनी ट्रान्सप्लांटा मदीं खूब फरक आसा. डायलिसीस जे पेशंट करता ते हॉस्पिटलान परत परत तांकां आठवड्याक 2 किंवा 3 वेळा येवचें पडटा. जर घरा करता जर डायलिसीस तातूंतय 2 प्रकारचे आसा, हिमोडायलिसीस, पेरिटोनियल डायलिसीस. ते तांकां रोज किंवा करीत रावचें पडटा आनी तेंच्या लायफाचेर खूब परिणाम जाता. बिसायड्स जो खर्च आसा तोय खूब जास्त आसा. आमकां दिसता की डायलिसिसान खर्च कमी जाता पण पळोवंक गेल्यार दर म्हयन्यांक तांकां सादारण 25 ते 30 हजार रुपया खर्च आसा. मे बी गोवा गव्हर्मेंट हेल्प केल्या कारणान गोंयच्या पेशंटांक कमी जाता पण खंय तरी हो खर्च जाताच. कोणाक तरी हो खर्च जाताच. सो जे आमी एक जर हिशोब केलो जाल्यार 3 किंवा 5 वर्सान एक डायलिसीसचो पेशंट सादारण 15 ते 18 लाख रुपया खर्च करता. तितलोच खर्च ट्रान्सप्लांट करपाक जाता तितल्या वर्सांकूच. म्हणजे इनिशियल ऑपरेशन कॉस्ट आनी मागीर तेजे जे म्हयन्याचो
वखदाचो कॉस्ट आसा तो पळोवंक गेल्यार खर्च सेम आसा. पण डायलिसीस केल्ले पेशंट फक्त 30% वाचतात 5 वर्सां, वेरेज ट्रान्सप्लांट केल्ले पेशंट ऑलमोस्ट 70 ते 80% 5 वर्सां नंतर सुद्धा बरे असतात. हाका लागून आमी नेफ्रॉलॉजिस्ट सांगता की ट्रान्सप्लांट इज बेटर ऑप्शन, पण नॉट फॉर एवरीबडी. ज्या पेशंटाक चड दुयेंस आसा किंवा एज एक 60 वर्सां पेक्षा मायज आसा, हार्टाचे दुयेंस आसा किंवा आनीक असली खूब कारणां आसा की ते फिट नासतात. जर एक पेशंट फिट आसा जाल्यार ट्रान्सप्लांट डेफिनेटली बेटर ऑप्शन दॅन डायलिसीस. आय थिंक तुम्ही ट्रान्सप्लांट म्हटलें आनी उदाहरण आसा आमच्या बरोबर आयज श्रीकांत बाब. श्रीकांत बाब, म्हाका एक सांगा की तुमकां पयली सुरवात जाली ती आसले ती दुयेंस डायबिटीजाचें. हें तुमकां केन्नाच्यान सुरवात जाली? जेन्ना आमचे रेल्वे हे करतात, मेडिकल करता, 45 वर्सां जाली काय. 45 वर्सां इयर कितें आसलें जेन्ना तुमकां कळ्ळें तुमी डायबिटीज? 45 इयर आसता तेन्ना 45, 50 आनी 55 3 वर्सां मेडिकल आमचे आसता. फक्त एक्सरे काडटा, एसएजी आनी ब्लड टेस्ट करता. ते ब्लड टेस्ट करता तेन्ना ते लॅबान आमच्या डॉक्टराक फोन करून सांगले की हेची एक किडनी स्लो मोशन काम करता म्हणून. मागीर आमच्या रेल्वेच्या डॉक्टरान म्हाका प्रायवेट डॉक्टरा कडेन धाडलो. तेचे कडेन हांवें 3-4 वर्सां वखदां घेतली. तो म्हणालो वखदां घेवन तुजी किडनी बरी जातली, पण ती किडनी सारकी जावना. पयलीं तुमकां डायबिटीज आसली? हय आसली, पयलीं कळ्ळी, कमी आसली. ताच्या नंतर मागीर तुमकां किडनीचे दुयेंसूय कळ्ळें, तुमकां पेन सिम्पटम्स? 45 वर्सां जाल्या पर्यंत म्हाका हे कांय प्रॉब्लेम नासले. जेन्ना ते 45चे ते किडनीचे प्रॉब्लेम सांगले न्हू, तेन्नाच्यान ते डायबिटीज बी वाडली. ओके. तो सांगता तेतून एक बरी इम्पॉर्टंट गजाल आसा आमकां कळण्यासारकी की स्क्रीनिंग हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. तो पेशंटाक कितेंच सिम्पटम नासतना सुद्दां जेन्ना आमी ब्लड टेस्ट करता तेन्नाच कळटा की बाबा हाका डायबिटीज आसा. आनी जर कोणाक डायबिटीज आसा तर तेजे जेन्ना युरीन टेस्ट किंवा क्रिएटिनिन टेस्ट करता तेन्नाच कळटा की ताका किडनीचेय दुयेंस आसा. हातून एक इम्पॉर्टंट लर्निंग लेसन आसा आमकां की स्क्रीनिंग टेस्ट करप खूब गरजेचें आसा. तेणें सांगल्या भशेन एम्प्लॉयर जर करता जाल्यार खूब बरें, पण नाजाल्यार सुद्दां लोकांनी स्वता इनिशिएटीव घेवन स्क्रीनिंग टेस्ट करपाकूच जाय. बरें, एकदां तुमकां आतां कळ्ळें न्हू डायबिटीज जालें, ताच्या नंतर किडनीचोय पेन तुमकां कळ्ळो? किडनीचे पेन त्या डॉक्टरान सांगले, प्रायवेट डॉक्टरा कडेन आमच्या डॉक्टरान धाडले न्हू, तेन्ना सांगले तुका एक किडनी स्लो मोशन काम करता, वखदांनी सारकी जातली म्हणून. ओके, ते क्लियर सांगलें वखदांनी जातलें म्हणून. मागीर तुमकां फुडें अशें कितें जालें? फुडें मागीर तो 3-3 म्हयन्यांनी म्हाका टेस्टिंग आपयतालो. टेस्टिंग आपयल्या नंतर एक दीस म्हाका ब्लड वॉमिटींग जालें, म्हणजे खूबच ब्लड वॉमिटींग जालें. मागीर आमच्या रेल्वेच्या डॉक्टरान मणिपाल हॉस्पिटलान वचून मेळ सांगले. मागीर आमी अमोल डॉक्टरा येवन मेवले. मागीर म्हाका हांगा एडमीट केलो 5 सप्टेंबराक. ओके. आनी बरें, हांगासर येतकूच तुमचे इमिडिएटली डायलिसीस बीन सुरू केली? मागीर आनी 10 दिवसांनी. 10 दिवसांनी. हाव वॉज दॅट फेज? सो जेन्ना पेशंट आमचे कडेन येता न्ही की आपल्याक किडनी फेल जाल्या म्हणून, तो जर वेळार आयिल्लो आसता जाल्यार वी कॅन गीव डायटरी सजेशन्स, ताजे मेडिसीन चेंजीस करून वी कॅन प्रोलॉंग. अशें आसा की 40 वर्सां जालीं काय आमी सगळेच जाणटे जाता आनी दर वर्साक 1% किडनी फंक्शन आमचें कमी जाता नॉर्मली. कोणाक जर शुगर आसा आनी ती अनकंट्रोल्ड आसा जाल्यार दर वर्सा 10% किडनी फंक्शन कमी जावप आसता. सो जर त्या मनशान जर काळजी घेतली आनी दोतोराची हेल्प घेतली जाल्यार ते स्पीड जी कमी जावपाची आसा ती कमी जाता. अनफॉर्च्युनेटली ह्या केसीन आमचे कडेन पेशंट जेन्ना आयिल्लो तेन्ना ऑलरेडी किडनी फंक्शन बिलो 10% आसलेलें. सो वी हॅड टू गो अहेड विथ डायलिसीस. सो ताका एमर्जन्सी आमकां घेवन डायलिसीस करचेच पडलें. श्रीकांत बाब, म्हाका एक इम्पॉर्टंट गजाल विचारूंक जाय. इज तुमकां ऑब्वियसली भंय आसलो पळय, डायबिटीज जाली, ताच्या नंतर तुमकां किडनीचे दुयेंस जालें, मागीर तुमी हांगासर आयले हॉस्पिटलान. हें सगळें चिंततना डायलिसीस चालू आसलो, ट्रिटमेंट आसलो, मागीर आमकां एकदां भंय दिसता की हॉस्पिटलान आयलो काय आमकां भंय दिसता. तातूंत भितर तुमकां कोविडूय जालो आनी आय वील आस्क यू ऑल्सो, हाव वॉज दॅट चॅलेंजींग सिच्युएशन? तुमकां मेंटली तुमी कशें डील करताले हो ट्रॉमा? म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. फक्त डॉक्टर सांगले तुका एक पायप घालतले आनी डायलिसीस करतले म्हणून. तितून तुका बरें दिसता जाल्यार तुका राव, ना जाल्यार तूं 5-6 वर्सां पर्यंत बरो आसतलो अशें सांग. मागीर बायलेन आमचे विचारले वचोन ताका डॉक्टरान तिका आपयले आनी तेचे दोनूय किडनी फेल आहा, तेन्ना ताका तुमचेच कोणी तरी घरच्यान ताका किडनी दिवपाक जाय तर तो बरो उरतलो म्हणून. मागीर ती आपूण म्हणून रेडी जाली किडनी दिवपाक. हांवें सांगलें तिका म्हाका किडनी नाका, हांव असोच रावता म्हणून डायलिसीसूच करून. पूण ती म्हणली आमी दोगांच आहा, म्हाका कोण पळयतलो म्हणून आपूण खोशेन दिता म्हणून सांगलें. ओके. जेन्ना आमी ट्रान्सप्लांट हो डिसिजन घेता, तांची केस तुमी पळयल्ली, सो यू टूक अ डिसिजन की ट्रान्सप्लांट हॅज टू बी डन.
प्लस कोविडाच्या टायमार आमी हरशिल्लेच हॉस्पिटलां कडच्यान पयस रावताले, पीपल वर नॉट विजिटींग दी हॉस्पिटल. तुम्ही त्या टायमान त्या काळान अशा प्रकारचे एक ऑपरेशन केलें अँड ट्रान्सप्लांट केलें अँड मेड अ फॅमिली हॅपी. So it was quite challenging, and it now looks very happy, but those times were very stressful. Fortunately आमचे जे मणिपाल हॉस्पिटल आसा हांगासर आमी खूब कितें कितें ऑर्गनायज्ड केल्लें आसा. लायक जे पेशंट आमचे कडेन येता तांकां आमी स्क्रीन करता की बाबा कोवीड आसा काय ना. सो इन आवर केस, इन द प्रेझेंट केस, पेशंटाक एक्चुअली कोवीड नाशिल्लो. आमी ताका डायलिसीस सुरू केलें. डायलिसीस सुरू करून पेशंट घरा कडल्यान येवन वचून डायलिसीस करतालो. त्या काळान म्हणजे सप्टेंबर 2020, यू कॅन इमॅजिन दॅट वॉज टायम ऑफ फर्स्ट वेव. तेन्ना कम्युनिटी अक्वायर्ड ताका जालें कोवीड. सो आमी स्क्रिनींग जेन्ना करता तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताका कोवीड आसा म्हणून. सो ताका आमी होम आयसोलेशन एडवायज केलें. खुबशे कडेन डायलिसीस पेशंटांचे आनी मॅनेज करप खूब कठीण जाल्लें. फॉर्च्युनेटली पेशंटाक सिमटम चड नाशिल्ले, सो वी कोड आयसोलेट हिम एट होम. म्हजे टेक्निशियन ताका रोज फोन करून ताजे दिसाक 3 वेळा रेकॉर्ड्स घेताले की सॅच्युरेशन कितलें आसा, हें कितलें आसा. ताका आमी स्पेशल रातचे शिफ्टान डायलिसीस करताले. ताकाच म्हणून अशें न्ही, आमच्या हॉस्पिटलान कोणाकूय जर कोविडाचो प्रॉब्लम आशिल्लो डायलिसीस पेशंटाक, तांकां आमी एक सेपरेट आयसोलेशन शिफ्ट केल्ली. सो तातूंत ताणें येवन वचून डायलिसीस केलें. 3 आठवडे ताचे जाले काय ही वॉज डिक्लेअर्ड कोवीड नेगेटीव. त्या काळान आमी टेस्टूय करताले, सो रिपीट करताले आनी ही बिकेम कोवीड नेगेटीव. अँड देन ही कंटिन्यूड डायलिसीस एज युजल. तो येवन वचून डायलिसीस चालू दवरलें ताणें. ओके, संगीता मॅडम, म्हाका एक विचारूंक जाय इज घरान तुमच्या घोवाक पयलींच डायबिटीज, ताच्या नंतर किडनी आनी ताच्या नंतर कोवीड, आनी तेज्या नंतर तुमकां दोतोरान सांगलें की ट्रान्सप्लांट. तांच्यांनी जशें म्हटलें की ते तुमकां कोणाक न त्रास करता, आसूं आपूण तें दुयेंस आपल्याचेरूच दवरता आनी आपूण फुडलें आयुश्य आपलें काडटा डायलिसिसाचेर. तुमकां जेन्ना कळ्ळें की तांकां क्रॉनीक किडनी डिजीज जाला, तेन्ना तुमच्या विश्व कशें हाल्लें? तेन्ना हांव सारकें अशें कन्फ्यूज कशें जालें. तेजी आतां किडनी म्हाका डॉक्टरान डायरेक्ट सांगलें येयल्यान अशें अशें जालां म्हणपाक. कितें करता? हांवेनूच डिसिजन घेतलें आनी कोणाक विचारूंक ना की हांव अशें फुडें सरतलें, अशें करतलें म्हणून म्हाज्या मनान केन्ना येवकूच नासलें. हांवूच फुडें सरलें. अशें हे त्रास डायलिसीस करपाक, हें करपाक वचपाक जाय म्हणून हांवें कितें म्हणलें, हांवूच चिंतलें हांवूच हें करतलें म्हणून डॉक्टरान म्हाका कितें सांगलें, तूं चॅक कर म्हणपाक लागलो, तुजो ग्रूप कितें पळय तो. हांवें केन्ना चॅक करूंकच नासलो. हांवें ग्रूप चॅक केलो. डॉक्टरान कितें सांगलें, म्हाका जावन ओ पॉझिटीव. ओ पॉझिटीव जाल्यार बरो आसा म्हणपाक, तुजें सगळें लागता म्हणपाक, चलता म्हणपाक. तेन्ना मागीर हांव फुडें सरलें की हांव म्हाज्या घोवाक हांव दितलें आनी हांव बरो करतलें म्हणून. अशें म्हणून हांव फुडें सरून मागीर हांवें किडनीचें हें केलें मागीर. पूण अशें किडनी डोनेट करप, आतां तुमी तुमच्या घोवाकूच केलें. एपरंटली शी वॉज लकी दॅट दॅट ग्रूप वॉज सेम. बट जेन्ना तुमी डिसायड केलें किंवा त्या डिसायडेड फेजीन आसले, तुमकां तकले कसो एकदम प्रेशर येवंक नासलो की आपले ऑर्गन दिवप? घोवाकूच दिता, नो डावट अबाउट इट, बट असो मनस्थिती मातशी वेगळी नासली? ना, म्हाका तशें कांयच फील जावंक ना. एकदम क्लियर आनी एकदम फीट आसली दिवपाक. म्हाजें चिंतूंक ना की फुडें हांव अशें बरें ना जातलें, जर म्हाका कितें जातलें हो प्रश्नच म्हज्या मनान येवंक ना. की डॉक्टरान म्हाका सांगलें अशें अशें म्हणून तशें हांव फुडें सरलें. कित्याक म्हाका तेणें कॉन्फिडंट कशें हें केलें. ओके, ती जे आमकां सांगता न्हय तें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी किडनी डोनेशन हें फॅमिलीच्या थ्रू येवपाक जाय, किंवा जो पळय पेशंटाक लागचो मनीस आसा, जो आपल्या प्रेमा पोटी ताका किडनी दिता, अशाच मनशा कडल्यान किडनी डोनेशन येवपाक जाय. तिणें एक भरपूर आमकां इम्पॉर्टंट गजाल सांगली की आपले ठाम निश्चय आसलो की आपूण दितली म्हणून. मेंटली शी वॉज परफेक्ट. आनी खूब क्वेश्चन्स आसता तांच्या मनान, आनी दोतोराची जिम्मेदारी आसा की आमी तांकां सगळें एक्सप्लेन करता. पण तेंच्या मनान एक पयलींच निश्चय आसता की आपूण दितलो म्हणून. डोनेट कोण करूं शकता? जेजें वय 18 आनी 60च्या मदीं आसा, जाचो ब्लड ग्रूप सेम आसा किंवा ओ आसा, पॉझिटीव नेगेटिवाचो प्रश्न येना, आनी ताका स्वताक कितें दुयेंस आसपाक जायना. जेन्ना आमी ट्रान्सप्लांट करता न्हय तेन्ना आमचो मेन फोकस आनी मेन हिरो ऑफ द होल स्टोरी इज द डोनर. In this case she is completely the heroine of this whole story. We are just side characters. पण त्या डोनराचे हेल्थ हे आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आनी जेन्ना आमकां खात्री पडटा सगळे टेस्ट करून की ताका कांयच त्रास जावचे ना, तेन्नाच आमी परमिशन दिता की ह्या फुडें आतां आमी किडनी डोनेशनाक वचूं शकता. लकीली आमच्या केसीन हांगा आमचे कडेन एक एडवान्स टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आसा मणिपाल हॉस्पिटलान, जेका आमी लॅप्रोस्कोपी म्हणटा. सो वी कॅन डिस्कस मोर अबाउट. नो, आय वॉन्ट टू आस्क यू इज गोंयान बरेच आमी खूब कमी आयकता इन टर्म्स ऑफ ट्रान्सप्लांट एंड ऑल दोज थिंग्स. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू की हाव कूड मणिपाल डू इट?
एस्पेशली हियर इन गोवा अशा प्रकारची ही केस. सो गोंयान ट्रान्सप्लांट्स ऑलरेडी जाल्ले आसा. आय थिंक 2011 पासून गोंयान ट्रान्सप्लांट जाता. पूण आमचे कडेन एक स्पेशल ही नवी टॅक्नॉलॉजी आयली की लॅप्रोस्कोपीक डोनेशन. तातूंत मेन एडवांटेज आसा की पेशंट जो डोनेट करता ताका पेन कमी जावप आसता. ताजी पोस्ट ऑपरेटिव्ह स्टे आसा ती फक्त 3 किंवा 5 दीस आनी आमच्या पेशंटाक आमी 3-4 दिसा घरा तुमकां डिस्चार्ज दिलो पोस्ट डोनेशन. सो ताका लागून इट बिकम्स मोर कन्विनियंट फॉर द डोनर एंड इजियर फॉर देम टू डिसायड. ती सर्जरी करपाक एक एडवान्स लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जाय आनी आमच्या हॉस्पिटलान सर्जन्स एक्सपिरियन्स्ड आसात. आमचे जे गुरू आसा आनी प्रत्येक गजालीक गुरू हो इम्पॉर्टंट आसा ते आसात डॉक्टर दीपक दुबे. दीपक दुबे हे आमचे मणिपाल हॉस्पिटलाची जी आख्खी चेन आसा 17-18 हॉस्पिटलां आनी आतां कोलंबिया एशियाची हॉस्पिटलां इन्क्लूड जावन ती वाडल्या खूब. ही इज द चेअरमॅन ऑफ युरोलॉजी सर्विसीस अक्रॉस द एंटायर मणिपाल ग्रुप. तो स्वता आयिल्लो आनी ही इज ट्रेन्ड इन एडवान्स ट्रान्सप्लांट सर्जरी. ही हॅज डन more than 1000 transplants including robotic. So he had come. We have very good expert transplant surgeon Dr. Madhav Sansgiri. We have a very good laparoscopic surgeon Dr. Jagannath Kulkarni. We have Dr. Rakesh Deshmane, Dr. Divya, Dr. Savita, Dr. Dalia, Yogesh हे anesthetist. So अशी खूप मल्टी मेंबर टीम आसा आनी एकट्याचेच कोणाचें नांव घेवन उपयोग ना. ही मणिपाल फॅमिली जी आसा न्ही we could get the entire support of the hospital and taka lagunus it was possible to do this very challenging task. Okay, it was a team effort. संगीता मॅडम जसे त्यांच्यानी म्हटलं यू आर द स्टार ऑफ द एंटायर थिंग. म्हाका एक सांगा की पोस्ट जेन्ना तुम्ही ट्रान्सप्लांट जालो पळय किडनी काडली ताज्या नंतर म्हणजे सर्जरी आणि मोर इम्पॉर्टंटली ताज्या नंतर रिकवरी. सर म्हणटा की इट वॉज इमिडिएट म्हणजे तुमकां सांगलें 3 दीस बट ताच्या पयलींच जालें. तो प्रोसेस तुमच्या खातीर कितको इजी ऑर डिफिकल्ट आसलो? जेन्ना म्हाजें सर्जरी जाली पळय न्हू पयले दिसा मागीर त्या शुद्धीर येयल्या उपरांत न्हू एक दीस म्हाका उठोंक जायना अशें हांवें विचार केलो की अशेंच उरतलें काय असो म्हाज्या मनान मागीर विचार येयलो. मागीर म्हाका रोखडेंच शिफ्ट केलें. शिफ्ट करना बरोबर हांव रोखडेंच चललें लागलें. तेन्ना मागीर म्हाका दिसलें हांव फीट आसा आतां म्हाका कांय जावचें ना. आनी म्हाका डॉक्टरान कितें एक टॅबलेट सुद्दां दिवना. एक पेन किलर आसतना एक 2 दिले. मागीर म्हणपाक तुका टॅबलेटाची गरज ना कांय ना. मागीर हांव सामकें फीट जालें. बरं त्याच्या नंतर बीन कितें तुमकां दिसलें की आपूण हें करपाक पावला म्हणजे आतां फॉर एग्जांपल जेन्ना तुमकां डिस्चार्ज मेळ्ळो खंय दिसलें की आतां ही कामां आपल्याक मातशी शक्य जायत न जायत. इमिडिएटली ऑपरेशना नंतर प्रत्येकाक त्रास जातात बट ओवर कोर्स की आतां विदाउट 1 किडनी एका किडनी शिवाय तुम्ही आता इनिशियली तुमकां कितें तरी अशें त्रास बीस जाले? कांयच म्हाका त्रास जावंक ना. फील कांयच जावंक ना? कांयच म्हाका फील जावंक ना. हांव सारकें फीट जालें. म्हणजे म्हाका अशें कितें म्हाका अशें फील जालें म्हाजें अशें काडल्या काय कितें अशें आसा काय ना अशें म्हाका कांयच फील जावंक ना. सारकें कॉन्फिडंट आसा फीट आसा अजून पर्यंत. म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय जे म्हाजे व्ह्युअर्स सध्या पळयता तांकां हांव खरेंच म्हाका सांगपाक जाय की आतां तुमची तब्येत कशी आसा म्हणजे पयली पोस्ट ट्रान्सप्लांट आनी आतां आयज जेन्ना आमी हो इंटरव्यू करता तुमची तब्येत कशी आसा? एकदम बेस्ट आहा म्हजी तब्येत. म्हाका तशें कांयच दिसना. एकदम फीट आसा. कांयच ना म्हाका. ओके म्हाका एक सांगा की आतां तांच्यांनी ट्रान्सप्लांट करता तुमचे जो बदल जालो म्हणजे पयलीं जेन्ना ट्रान्सप्लांट जावच्या पयलीं जेन्ना तुमी डायलायसीस बीन करताले जेन्ना तुमकां हे सिम्पटम्स सुरू जाले आनी आतां तुमचें आयुश्य बदललें वेगळें जालें चेंज जालें परत जाग्यार येयलें रुळार येयलें ट्रॅकार येयलें? रेल्वेचेर किडनी घातल्या उपरांत हे सायडीक मातशें जड जाल्लें. 1 म्हयन्या उपरांत ते हळू कमी जाले. आतां चलपाक बी मातशें बरें जाता. पयलीं चलपाक जायना. बरें आनी पोस्ट ऑपरेशन्स तुमचे कितें फॉलोअप्स आसले म्हणजे? ऑपरेशन कांय ना फक्त हांगा मातशें चुरचुरताले ते आतां कमी जाले. सो आतां तुमचें लायफ इज परफेक्ट नाव नथींग टू वरी. आतां सारको परफेक्ट आसा तो. ओके बरें आय वॉन्ट टू आस्क यू दोतोर इज ऑब्वियसली इट्स अ सक्सेस स्टोरी जे इट्स ऑलवेज नायस की दोतोर सांगता हॉस्पिटल सांगता एक वेगळी गजाल जाता बट जेन्ना पेशंट स्वता येवन सांगता आनी फिट अँड फायन आमच्या बरोबर हांगा येवन गजाली करता आनी आपली लायफ आमच्या कडेन शेअर करता. इट इज एन अमेझींग स्टोरी टू टेल. हांव ह्या टॅक्नॉलॉजीचेर तुमकां आवर्जून विचारपाक सोदता की मणिपाल इट वॉज अ फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड फॉर मणिपाल हॉस्पिटल हियर इन गोवा. वॉट इज द फ्युचर वेन इट कम्स टू किडनी ट्रान्सप्लांट्स ऑर किडनीचे दुयेंसां जी आसा पळय वॉट इज द फ्युचर? So transplant for us was a big challenge. We've been waiting to do it for quite some time. And in this case the challenge became even bigger because of the pandemic. COVID आयले. आमच्याच पेशंटाक कोविड सुद्धा जालो पण तो completely recover जालो. Then laparoscopy was being done for the first time in Goa.
So there were a lot of first in this, and we are very happy ki we could do it. Today, 6 months later, we are all sitting. Patient is back to his normal work. He's employed again. And the biggest success of transplant is that ki donor is fit and patient is back to work. तुम्ही विचारले की what is the future? Nobody has seen the future. Lot of new things are coming. Two new things which I can tell upfront is that robotic transplants. It's already happening in Bangalore in our hospital. आम्ही सांगले की आम्ही हांगा केल्ले ते लॅप्रोस्कोपिक डोनेशन म्हणजे लॅप्रोस्कोपिक दुर्बिणीन व्हडले ऑपरेशन करिनासतना डोनराचें ऑपरेशन करप. रोबोटीक हे रोबोट यूज करून करप आसता. तातूंत पेन आनी कॉम्प्लिकेशन्स आनिकूय कमी जातात. रिकवरी फास्टर आसता. आनी ऑलरेडी आमचे जे लीड सर्जन आसा डॉक्टर दीपक दुबे ही इज डुईंग इट इन बँगलोर. गोंयान केन्ना इतलें सांगपाक नजो. The other thing is a medical advance. Transplant is two parts, medical and surgical. The medical advance is that now we can do transplants across blood group also. म्हणजे जेन्ना हांवें सांगलें न्ही की ब्लड ग्रुप मॅच जावपाक जाय. आतांची टेक्नॉलॉजी अशी आसा की वी कॅन स्टार्ट डुईंग ट्रान्सप्लांट्स इवन वेर द ब्लड ग्रुप्स डोंट मॅच बिकॉज आमची जी मेडिसिन्स आसा इंडक्शन इम्युनोसप्रेसंट ती स्ट्रॉंग जाल्ली आसा. सो वी कॅन डू अक्रॉस ब्लड ग्रुप ट्रान्सप्लांट, सेकंड ट्रान्सप्लांट्स. So all these new technologies will come. Basically? ABO incompatible transplant. Okay. Blood group match zainastana transplant. Okay. So that is the new thing which will come in future. Okay. Before I end this program, last question तुमच्या विचारतले. तुमकां हांव एकूच विचारपाक सोदता की जितके लोक आतां सध्या पळयता कोणाक आसा कोणाक फील जाता किडनीचें दुयेंस कोण डायलिसिसाचेर आसा ट्रान्सप्लांट करचें काय न करचें हाच्या भितर विचारान आसा. आयज आमच्या बरोबर दोतोर आसा, पेशंट आसा आनी डोनरूय आसा. म्हाका तुमकां दोगांकूय विचारूंक जाय की तुमची मेसेज गोंयकारांक जे म्हाजे व्ह्युअर पळयता तांकां कितें आसतली एस्पेशली जे किडनी दुयेंस सध्या सफर करता. तुमची मेसेज. किडनी डोनेट केल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना. डोनेट करता ताका वखद कसलेंच नासता. किडनी जाका घालता मनशा ताकाच वखद चालू आसता. ओके. आनी कांय ताका प्रॉब्लेम ना. तुमी वखदां सारके टायमार घेत जाल्यार सरळीतपणे तुमचें आयुश्य तुमी जगों शकता. मॅडम तुमचें. किडनी दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. जशें हांव अशें फुडें सरला तशें सगळ्यांनीच फुडें सरचें. प्रॉब्लेम अशें दिवपाक अशें कांयच म्हणजे कितेंच हें ना हें करपाक. तशें फुडें सरपाचें सगळ्यांनी. आनी विथ लॅप्रोस्कोपिक आनी मे बी फ्युचरचें कितें आसा तातूंतल्यान इमिडिएटली तुमकां रिकवर जावन परत तुमच्या बॅक टू वर्कूय तुमी वचूंक शकता. डेफिनेटली. तशें जशें पळय मणिपालान मणिपाल हॉस्पिटलान पळय जसो आमकां फॅमिली सारको हेल्प केला एकदम बेस्ट तेंच्यांनी केला. डॉक्टर ते हाऊस किपींग पर्यंत आमकां तेंच्यांनी सारकें घरच्या कशें वागयलां आमकां. जावं अमोल जावं मागीर डॉक्टर म्हादेव सजगिरी, जगन्नाथ, डॉक्टर डेजी हेंच्यांनी आमकां म्हणजे पूर्ण काळजी घेतली. अमोल डॉक्टरान तर घरा कडेन आसा. आमी जशी घरा गेल्या पण तशी आमकां डायबिटी कशी कितें आहा कितें सगळें न्हू फूल रिपोर्ट तो आमकां ते कडल्यान घेतालो. कशें कितें आहा समज वाडली देंवली तर सांगप अशें करप तशें करप अशी ताणें आमची खूब अमूल डॉक्टरान आमची काळजी घेतली. हेज्या फुडें आमची ताणें काळजी अशीच घेवपाची हें अशें मागता. Always interesting. So what she's saying is true. Nephrologist feels like transplant is a baby and we do that, but it credit actually to the whole team, you know. आमचे हॉस्पिटलान right from she said न्ही housekeeping to the senior most doctor and management. Team effort has played a big role. तुम्ही विचारले how to sum this up. what ताणें सांगलें पळय इम्पॉर्टंट की ट्रान्सप्लांट केल्या नंतर मेडिसीन घेवप हें एसेन्शियल आसा. मेडिसीन जर चुकयलें जाल्यार परत किडनीचें दुयेंस जावं शकता. सो मेडिसीन घेवप, डायबिटीजचें केअर घेवप, त्या फुडें मागीर डायट फॉलो करप इम्पॉर्टंट आसा. तिणें सांगलें की ट्रान्सप्लांट करपाक डोनेट करप गरजेचें. फॅमिली मेंबर आनी लव्ड वन जर डोनेट करचो ना जाल्यार कोण करतलो. आनी हांवें सांगलें की आतां अक्रॉस ब्लड ग्रुप ऑल्सो पॉसिबल आसा. सो अशे पेशंट जेंचे फॅमिलीन कोण तरी फीट आसा जो दिवंक सोदता ताणें मुखार येवपाकूच जाय. तेन्नाच आमी ट्रान्सप्लांट करूं शकता. एक नवीन हें आसा की आतां कॅडवरी ट्रान्सप्लांट आमी करूं शकता. ज्या फॅमिलीन कोणूच मेंबर फीट ना दिवपाक ताणें आमच्या मुखार येवपाक जाय. आमी मागीर ताजे सगळे टेस्ट करतात. तो जर फीट आसा ट्रान्सप्लांट करपाक जाल्यार ताजें नांव आमी गव्हर्मेंटाच्या एक सोटो ऑर्गनायझेशन आसा तातूंत आमी नोंदणी करता. ही फक्त नोंदणी आसा म्हणजे रेजिस्ट्रेशन आसा की बाबा एक पेशंट आसा अमक्या ग्रुपाचो अमक्या वयाचो ताका किडनीची गरज आसा आनी ताज्या फॅमिलीन कोणूच ना दिवंक सद्या तरी. सो मागीर जर एक कॅडवर म्हणजे जाका ब्रेन डेथ जाल्या खंयसरूय गोंयान आनी ताजी फॅमिली जर विलिंग आसा डोनेट करपाक जाल्यार ती किडनी एलोकेट जावं शकता आनी ती त्या सिनियरिटीनूच वतली.
सो आमी प्रत्येक पेशंटाक लिस्ट करूंक जाय जो फिट आसा. पण जर लिस्ट केलो जाल्यार ताका वेटिंग पिरियड खूब आसता आनी तो वेटिंग पिरियडार रावच्या पेक्षा फॅमिलीन फुडें आयले जाल्यार मागीर लिव्हिंग डोनेशन करप पॉसिबल आसा. लिव्हिंग डोनेशनाची एक एडवांटेज आसा की सगळे प्लॅन्ड केल्ले आसता आनी आतां तुमी पळयलें की डोनर 3 दिसांनी घरा वचूं शकता, 1 म्हयन्या भितर सगळे आपलें काम करूं शकता. सो लिव्हिंग डोनेशन मेक्स थिंग्स इजियर एंड बेटर. And laparoscopic donation in our hospital is made that much more easier for the donor to decide. आय थिंक ह्या प्रोग्रामांतल्यान एक इज जे एप्रहेन्शन्स आसा आमच्या मनान की किडनीचे दुयेंस जाले ताज्या नंतर ट्रान्सप्लांट ते कोणें करप. आय थिंक यू हॅव समड इट इन अ रियली नायस वे की ऑब्वियसली फॅमिली हॅज टू स्टँड बाय यू. पयलीं तो ग्रूप खातीर उरताले, आतां ते ग्रुपा शिवाय तुमी इट्स अ गुड इन्फॉर्मेटीव इन्फॉर्मेशन दॅट यू हॅव शेअर्ड विथ आवर व्ह्युअर्स. आणि मोर इम्पॉर्टंटली देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज यू कॅन रजिस्टर आणि जे बेस्ड ऑन सिनियरिटी तुमकां जर तुमच्या फॅमिली मेंबरान कोण डोनेट करिना जाल्यार यू कॅन. I'll cut you here. Just now I'm coming from my OPD and some patient's relative asked me, सर कहीं से भी किडनी अरेंज कर दो. आणि आमकां अशे फोन खूब आयिल्ले आसता. एकदां हांव खूब तापता. इनफॅक्ट आत्तां ज्या OPD पेशंटान विचारलें न्ही, लिटरली हांवें ताका सांगलें की तूं आतां भायर सर नाल्यार हांव पुलिशेक आफयतलो. कारण किडनी विकप किंवा विकती घेवप किंवा ताजेर कितेंच अशें करप हें कंप्लिटली इल्लिगल आसा आनी ते इट इज पनिशेबल विथ लॉ. वी शूड नॉट डू इट. देर इज अ सिंपल प्रोसेस. फॅमिलीन जर कोण आसा डोनेट करपी, यू कम फॉवर्ड, आमी बेगीन ऑपरेशन करूं शकता. प्लॅनिंग लागता एक 3 आठवडे 1 म्हयनोभर तरी. आनी कोणूच जर ना, वी हॅव टू लिस्ट इन दीस सोटो. आनी सोटो लिस्ट करपाक आमचे कडेन एक प्रोसेस आसा, ती फॉलो केली, तातूंत लिस्ट केले जाल्यार इट इज पॉसिबल टू डू ट्रान्सप्लांट. But we should not take advantage of others. That is completely illegal. I think your family should stand by basically. आय थिंक ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान एकूच असलें की लॉट ऑफ एप्रहेन्शन जे आसा आमचे विथ किडनीचे दुयेंस किंवा ट्रान्सप्लांटाच्या माध्यमांतल्यान हें मातशें पयस करपाचें. आनी मोर इम्पॉर्टंटली रादर दॅन डॉक्टर ऑर हॉस्पिटल सेईंग आयज आमच्या मदीं ऑब्वियसली दोतोर आसा आनी पेशंटूय आसा आनी डोनरूय आसा, ती तांची अर्दांगिनी आसा. ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान हे एप्रहेन्शन्स मातशें पयस करपाचें काम आमी केलें. ऑब्वियसली टॅक्नॉलॉजिकल कितें एवोल्युशन जें जाता इन टर्म्स ऑफ ऑल दीस ट्रान्सप्लांट हें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. एकूच सांगून दिसता की एट टायम्स जेन्ना आमी आजून ब्लड डोनेशन करप काय न करप हाजेरूय आमी बरेचदा चिंतता. हियर इज अ कपल आनी हियर इज अ हॉस्पिटल हू हॅज मेड इट अ चेंज अँड ऑब्वियसली स्पियर हेडिंग दीस मॅसेज की किडनी ट्रान्सप्लांट करूं शकता, सक्सेसफुली करूं शकता आनी दोगांयचें तांचें म्हणजे पेशंटाचें आनी डोनराचें आयुश्य बऱ्या भशेन बदलूं शकता. ह्या एका नोटाचेर हांव हो कार्यक्रम सोदता. दोतोर तुमी जॉयन जाले, इवन तुमी दोगांय मापारी दाम्पत्य आमकां जॉयन जाले, आमच्या बरोबर इतके बरे वॅल्युएबल तुमी विचार शेअर केले. थँक्यू व्हेरी मच. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग. Pleasure. Thank you. थँक्यू सर.